तंबाखू आणि संबंधित पदार्थांचेर बंदी आसा, तरी देखून पणजे पालिकेच्या बाजार प्रकल्पांत आशिल्ल्या दुकानांचेर ते विकतात. तांचेर कोणूच कारवाय करिनात. महापालिकेन मात धाडस दाखयलें. पणजे पालिकेच्या बाजारांत व्हडा प्रमाणांत बिगर गोमंतकीयांची दुकानां आसात. थंय नितळ दवरचें सोडून वचत थंय अळशीक करतात. हालींच महापालिकेन थंय रंगकाम करून ती इमारत नितळ केल्ली. मात कांय दिसांनी थंय अळशीक केल्ल्यान महापालिकेन थंय आशिल्ल्या दुकानांचेर धाड घालून व्हडा प्रमाणांत तंबाखू आनी संबंधीत वस्तू जप्त केल्यात. तशेंच तांची दुकानांय बंद केल्याची म्हायती महापौर उदय मडकयकरान पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. पेंट मारून जाल्या बरोबर परत आमकां मार्केट ओपन केल्या बरोबर लोक थुकू लागले म्हणून आमी त्या शॉपवाल्यांक आमी धरले. शॉपवाल्यांक आमी वॉर्निंगूय दिली. 4-3 फाटी तर आमी वॉर्निंग दिली. परत पयरूच पेंट मारिल्लो. परत काल तेंच्यांनी हें केलें म्हणून आज आमी प्लॅनिंग करून प्रत्येकाचे जे कोण शॉप आसा तांकां आमी चॅक केल्या प्रमाणे हे सगळे तेंचे बोल्सांनी आमकां सापडले पळय. हांगा फोटूय आसा कोण कोण सापडले शॉपवाल्यांचे पळय. हे सगळे फोटूय आसा. सगळ्यांक सापडले. आज आमी ती वयर फर्स्ट फ्लोर मार्केटान आसा जे कॅसेटी विकता मोबायल रिपेरींग आनी शॉपां आसा पळय. जो 50 शॉपां आमी सगळे बंद दवरल्या. आनी तांकां आतां सांगलां पयलीं तुमी धुवा पुसा तुमीच पेंट मारून दिया आनी तांकां तेंचे डॉक्युमेंट बी पेपर घेवन आयला. मागीर फायन कितें मारपाचें तें आमी ठरयतलें मागीर. पूण सद्या आमी शॉपां तेंच्यांनी चालू करपाक दिवचें ना. आमी आतां तांकां उगी रावपाचें ना. हें चड जालें. आमचे कामगारूय शेवट ह्युमन बींग. आमची ती बायलां तुमी पयला आसता तेंचे ते थुकता ते कशें घासून काडटा ते. शेवट कितें तरी खंय तरी एक लिमीट आसता. आमी ते थुकप आनी डेली वचून आमी पुसप हें आतां हेच्या फुडें चलपाचें ना. आमी सारकें स्ट्रिक्ट लावल्या. आमी प्रूफ सारको आज आमी सारकें प्लॅनिंग करून आमी सारकें तांकां धरल्यात. आमी तांकां काल कांय बोवाळ केलो ना. आमी आमच्या स्टाफांक सांगलें ते आज सकाळ फुडें येतात तांकां बोल्सां चॅक कर म्हणून. आनी हे प्रत्येकाच्या बोल्सांनी हें पळय इतकें सगळें सापडलें. सगळें पानां आसा पळय ही पानां हांगा पळय तो चुनो आनी कितें सगळें तेंचें सगळें पळय हें सगळें खावन हे थुकपाचें सगळें सामान हें सगळें आमी जप्त केल्लें आसा. आनी तांकां कितें फायन दिवपाचें तें आमी ठरयतलें. पूण तें फायन दिवपाकूय भिना. फायन आसा फक्त 1000 रुपया कायद्यान. ते 1000 रुपया अशेंच काडून दितले. आमी तांकां तेंची शॉपां तेंची लिप केल्या शिवाय तेंचे कडेन एक अंडरटेकींग घेतलें आमी आतां एक स्टॅम्प हेजे पेपराचेर की हेच्या फुडें आमी थुकचे ना. थुकल्यार आमचें लायसन आमचें जावं कितें आसा तें आमचें सस्पेंड करचें. त्या शिवाय तांकां आमी शॉपां उक्ती करून दिवपाचें ना.